गोंयांत 1,80,000 लायटीच्या खांब्याचेर जुलय सोंपता म्हणल्यार एलईडी लायटी पेटपाक जाय, नाजाल्यार तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करतलो म्हूण वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकारान कॉन्ट्रॅक्टरांक शिटकावणी दिल्या. इलेक्ट्रिसिटीचे डिव्हिजना प्रमाण कामां तडीक लावचीं म्हूण ताणें सांगलां. तशेंच मेंटेनन्साचें काम ताचेंच. फुडलीं 7 वर्सां खंय तांणीच मेंटेनन्स पळोवपाचें. एलईडी लायटीचो एक थोडेशे गोळ निर्माण जाल्लो आसा, एक कन्फ्युजन निर्माण जाल्लें आसा. एक म्हटल्यार हांव मिनिस्टर जावचे पयलीं एका वर्सा पयलीं एलईडी लायटीचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना एक जी कंपनी सिलेक्ट जाल्ली आसा ती आयज कंपनीचो जर सगळो रिव्यू घेत अशें दिसता की त्या कंपनी भितर थोडेशें कन्फ्युजन आसा. आनीक आमी गव्हर्मेंटान ज्या वेळार कंडिशन घातलेले तांकां एप्रील पासून कंप्लीट करपाचें, पूण एप्रील पासून तेचे कडेन जावना. तेजे नंतर तांकां आमी आनीक 1 म्हयनो दिलो तरी जावना. आतां एक 4 दिसां पयलीं आमी त्या कंपनीचे सगळ्या लोकांक आपण उडयन मिटींग घेतलेली आसा आनी तांकां आतां लास्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा बाय जुलय एंड पासून तेंच्यांनी सगळ्यो गोंयच्यो एलईडी लायट आसा त्यो कंप्लीट करपाक जाय. आतां ते जर केलें ना, आमी तशें तांकां अजून गव्हर्मेंटान कांयच पेमेंट केल्लो ना, पयशे दिल्ले ना. जर तांकां आतां लास्ट केलें ना जाल्यार वील डिसकंटिन्यू त्या आमी हें करतले. कारण तेंचे एलईडी लायटी घातल्या बरोबर ताका पॅनल बसोवचें पडटा, विच इज अ मॉनिटरींग पॅनल, जे लायटी पेटोवपाचे आनी पालोवपाचें ऑटोमॅटिकली काम करूंक जाय. ते पॅनल तेंच्यांनी बसोवंक ना आनी ह्या खातीर जे आमी खूब वेळ पळयता मेन रस्त्यार लायटी दिसाळी सुद्दां पेटलेल्यो आसता, कारण तेंच्यांनी पॅनल बसोवंक जातले, ऑटोमॅटीक पॅनल ज्यो लायटी अमक्या टायमार बसोवंक जातले ताका, तो तेंच्यांनी केल्लो ना. आनी हे आतां बसोवपाचें काम तेंच्या नेटान चालू आसा. आतां तांकां आमी एक लास्ट इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की तुमी डिव्हिजन वायज कंप्लीट फूल प्लेस कंप्लीट करा म्हणून. प्रत्येक डिव्हिजन कंप्लीट करा. एक डिव्हिजन जाल्या नंतर दुसऱ्या डिव्हिजनान वचपाचें. ह्या कंपनीन स्टार्ट करता आसतना सुरवातीक आख्खे गोंयभर आयज एका वाड्यार केलें, आयज दुसऱ्या वाड्यार केलें, अशें काम केलें आनी आख्खें गोंयभर काम चालू केलें आनी तेंचो आयज कंट्रोल ना. आनी मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो 7 वर्सांचो आसा. समज एखादी जर लायट घातल्या ती जर गेली तेंच्यांनी रिप्लेस करप आसता, नवी घालप आसता, तेंचें ते मेंटेन करप आसता. आनी त्या खातीर आमच्या डिपार्टमेंटाचे जे इंजिनियर जेई किंवा लायनमॅन आसा ते तेंचे भितर इंटरफियर जायना, कारण ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंपनी जे एलईडी घालता ती रिप्लेसमेंट करपाची. खुबशी बार्देजांत खुबशी केसी आहा की सगळ्यो लायटी खूब आसा. एक ताका 2-3 कारणां आसा. एक म्हटल्यार कांय जाग्यांचेर आमचे एलटी लायन्स सारक्यो ना आनी कांय जाग्याचेर आतां आमी जे एलईडी लायट्स घालता कांय कडेन आमची पयलीं पिक्चरांच नासली. आतां आमी ज्या जाग्यार पिक्चरां नासलीं थंय सुद्दां आमचे 100% सगळ्या पोलांचेर जवळ जवळ 1,80,000 पोल आसा गोंयांत. 1,80,000 पोल आसा. त्या सगळ्या 1,80,000 पोलांचेर लायटी येतल्यो. 100% पोल्स वील हॅव द एलईडी लायट्स. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पोर्तुगीजांनी गोंयांत येवन एक मोठें काम केलें. गोंयकारांक पोर्तुगेज पासपोर्टाची सवलत दिली. आज मायनॉरिटी कम्युनिटींतले सुमार 70% खंय तांचें पोट पासपोर्टाचेर भरतात म्हूण चर्चिल उलयलो. बाणावले कामां आनी उदरगत जाली ती खंय फक्त ताचे कारकिर्दींत. उरिल्लीं कामां तडीक लायतलो म्हूण चर्चिल उलयला. आनी हांव सारको चड हॅपी जाता, कित्याक कालचो पळय फोटो चोयल नाय आमचो प्रायम मिनिस्टर इंडियेचो मोदी, जे पुर्तुगेज प्रायम मिनिस्टर आमी गोंयकार भाव त्या यंग माता आनी सांगता की आपल्याक फूल सपोर्ट म्हणून. जाल्यार म्हाका दिसता आतां कोंपडी किटकिट कोताले, कोंपडी उलयताले पुर्तुगेजाचेर, तेमी तोंड बंद करून रावपाचें आनी जाप नाका मानून घेवपाचें. जे आयज पुर्तुगेज आसलो म्हणून हिंगा गोंयांत त्या टायमाचेर गोंयकारांक एक अधिकार दवरले ताणें. ते कितें जावं बरें केलें ताणें. आनी जेन्ना ताका नाका तो गेलो घरा सगळ्यात, पूण ताणें एक वस्त दवरली हिंगा, एक पुर्तुगेज पासपोर्ट तरी करून दवरली. आज पुर्तुगेज पासपोर्ट करून मेळ्ळो म्हणून आज आमचे जायत लोक एटलिस्ट मोस्टली आमगे मायनर कम्युनिटीचो लोक चड एटलिस्ट 80% तरी 70% तरी पोट भरता. अदरवायज गोंय कितें जावपाचें तुमचें. आज गोंयांत चल जायत ह्या कडेन मायनींग ना, नो रिफॉर्म एनी मायनिंगाचेर. टुरिजमाचेर व्हडलें कांय ना. बिल्डर आहाय तेवूय सगळे बंद. म्हणल्यार फायनान्स कितकोन येतले आनी फुच्यान येतले म्हाका आयडिया मेळना कितको चलिल्ले त्या सरकार. बाणावले कामां जाली ती खंय फक्त ताचे टेन्युअरान, उपरांत कामांच ना. आतां खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला. डेव्हलपमेंट जो हांवें केलो तोच आहा, पयलीं पळय हांवें कितें केल्लो तोच आहा.
आतां हांव जायत करपाक सर सोदता कितें केलें चीफ मिनिस्टर पदेल ते जाय दिलें रस्त्यांचे मागीर तुगेले ड्रेनेज्यो मागीर तुका जायत बांदपा जाय जायत बांद बी बांदपा जाय लोकांची शेतां बेतां जायत पडा पण इरिगेशन हांवें जायत हें करून केलां सो माय मायंड सद्या मुगे जे पळय कितें प्लॅनिंग आहा यू गोइंग टू कम टू नो विदिन 3 years. साश्टीत कारमोणां सोडल्यार सगळ्यो पंचायती खंय चर्चिलाच्यो. बऱ्या तेंपान ताणें कावेलोसीच्या पंचांचो सत्कार केलो. ताचेर मिडियान ताका बरोच हिरार केलो. ना ते बस पावनाय न्हू पावनाय ते सापडले तेन्ना ते मग आमी जेवणाक गेले सांगलो काय तुमी माननाय ते म्हणल्यार जेवणाक गेलो हांवें सांगलो तुका गेले म्हणल्यार ना तो ते खोटाची नाही म्हणटा आनी कित्याक लागून आमी तुम्ही बसयले आमले ते सगळे टोटल मिळेले सगळे भुरगे आमी मरे म्हाका आगो कावेरीचे फूल लीड मरे ओवरऑल बेनावली कितू पंचायत ती सगळ्यो टोटल आतां कोणी सरपंच जावपा जाय मातशें थोडेशें फुटले ते कारण पंचायत आमी वार्ग आमी 5 येयले मुगे आनी गेली आनी विचारली पॉलिटिकल काय न्हू सध्या ऍट प्रेझेंट आउट ऑफ 7 कितले आहात तुमच्याकडे सगळे पंचायत आहे आमकडे सगळे एक सोडून गारमना म्हणजे जाल्यार गारमना आम आदमी गेलो प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेव एक ब्रेक.